नमस्कार. एडिटर्स टेक ह्या कार्यावळीत आज आमचे बरोबर आसात पर्यटन मंत्री रोहनबाब खंवटे. रोहनबाब, आमी ह्या कार्यावळीन एसेंब्लीन पळय ज्यो कितें चर्चा चलतात ताजेर इल्ले भासाभास करतात आनी तातूंत भितरल्यान थोडे इल्ले इन्फॉर्मेशन चड स्पश्टीकरण मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. तुमचे कडेन येदें व्हडलें डिपार्टमेंट आहा टुरिजम, आनी टुरिजम म्हणलें की सदांच एक चर्चेचो विशय आसता, कॉन्ट्रोवर्सीचो विशय आसता. सो तुवें सगळें फाटलें सुद्दां सरकारच्या माथ्यार घेवचें पडटा आनी तुका एसेंब्लीन येता आसतना इतले प्रश्न तयार करून येवचे पडटात की कितें बाबा घडटा आसत. इशू बीच क्लिनींग धरून ते हॉटेल्स धरून ते, कारण ह्या सगळे धंद्या भितर फाटल्या कांय वर्सांत इतले अनस्क्रुपुलस अशे एलिमेंट्स घुसल्यात आनी पर्यटना संदर्भात सदांच देश आनी विदेशांत चर्चा जायत आसता. हें मॅनेज करप टुरिजम म्हणटकर गोंयाक इट्स अ मेन पार्ट विच इज अ इकॉनॉमिक चॅनल आनी एम्प्लॉयमेंट चॅनल. इम्पॉर्टंट आसा एक मनाक जे विशय आसता, समज गोंयची तुका आवड आसा, मोग आसा आनी गोंयच्या बाबतींत टुरिजम डेस्टिनेशन खबर आसा आनी ताजे खातीर काम करपा जाय. आज एक संदी मेळिल्ली आसा. ती संदी मेळटकर दॅट विजन डॉक्युमेंट इफ यू वॉन्ट टू टेक अ हेड, यू नीड टू एन्श्योर की टुरिजम गोज इन द रायट वे. ताज्या खातीर जेन्ना प्रश्न येतात, टुरिजम बिकम्स बीइंग द मेन इकॉनॉमिक चर्नर आनी एम्प्लॉयमेंट, एवरीथींग इज कनेक्टेड टू टुरिजम. आनी ताज्या खातीर टुरिजमाच्या बाबतींत समज गजाल्यो आसल्यो जंय आमी कमी पडटात, ना जाल्यार फाटलें कितें आशिल्लें, गव्हर्मेंट बिकम्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. वी हॅव टू एन्श्योर समज आमी खंय चुकल्या फाटी जाल्यार करेक्ट इट. इट इज नॉट दॅट एवरीथींग वी आर रायट. वी हॅव टू एक्सेप्ट थिंग्स वीच आर गॉन रॉंग. वी नीड टू डू द करेक्टिवनेस बट एन्श्योर दॅट गोवा गोज द रायट वे. आनी आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की विथ दीस टायप ऑफ अ पोर्टफोलियो वीच कॅन कॉन्ट्रिब्यूट टू गोवा, change the face of Goa to what it was, keeping it as a preferred destination. The plans have started आणि assembly becomes a forum. एक म्हणल्यार तांकां ऑपोजिशनाचे प्रश्न येवप खूब म्हत्वाचे आसता. कितें एखादी आमच्यो चुको कितें आसतात ते सांगतात, आमी खंय कमी पडटा ते दाखोवन दितात. जरी आमी उत्तरां थंय आमी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दितात, वी आर क्लियर बिकॉज आय एम व्हेरी क्लियर accountable to the department portfolios which I hold, and I've carried it very transparently in the last 1.5 years. So तांचे चर्चेक कांय इश्यूज नासता. इट इज इम्पॉर्टंट डेट बट थोडे विशय ते काडटात. खूब इम्पॉर्टंट आसता की आमकां बॅक ऑफिस बसून आमचे करेक्टिवनेस करतले. हांव म्हणटा तेंच सारकें, हें म्हणून गेलो जाल्यार एकदां तूं चुकूंक शकता, पूण जो मनीस फुडलो सांगता ताजें तुवें एक्सेप्ट करून आपलें करेक्टनेस करप, म्हाका दिसता इज अ वे ऑफ लायफ आय हॅव टेकन इन एंड दॅट्स वॉट वी आर डुईंग. सो tourism, I can say, will definitely be it's a very challenging time, but I'm very sure and confident कि in days to come Goa will see a new horizon as far as tourism is concerned. रोहन बाब, तू स्वतः विरोधी फुडारी न्ही पूण एक विरोधकान एक खडेगांठ आमदार म्हणून काम केलां. तूं जेन्ना प्रश्न रेज करतालो ते प्रश्न आतां तूं मंत्री जाला म्हणजे तुजेर एक जबाबदारी आयल्या. सो अशे कांय प्रश्न अशे आसात जे तुवें रेज केल्ले आसा, तूं ते सॉल्व करपाक सोदता? खुबशे प्रश्न आमी, म्हाका दिसता टुरिजम, पर्यटन धरा, IT धरा, एनवायरमेंट धरा, PWD धरा, देर आर मेनी एवरी डिपार्टमेंटल वी हॅव रेज क्वेश्चन्स एज ऑपोजिशन. आनी करता आसतना तातूंत एक स्टडी आसताली जातूंतल्यान आमकां खबर आशिल्लें खंय कमी पडटालें. आज कमिंग एज अ गव्हर्मेंट अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑर होल्डिंग पोर्टफोलियोज ऑफ टुरिजम, IT, प्रिंटींग, जे विशय हांव घेतालो पयलीं तेच विशय करेक्टिवनेस कशें करप. लायक फॉर एग्जाम्पल आमी आज मार्केटिंग आनी PR उलयतात. I used to call these trips as junkets before because there used to be junkets. Business never used to come in. Exactly. As when we are doing this particular thing, पयलो म्हणल्यार these are not decided by me खंय वचपाचें केन्ना वचपाचें. आज आमी empowered committees which are constituted under GTB, which has enough number of industry people. We discuss with them. We understand what has to be done for domestic, what has to be done for international. Participation जावन थंय कितें करप, प्रिपेर्डनेस करप, त्या टायमार मॅनेज करप आनी पोस्ट इव्हेंट हाऊ टू टेक इट अहेड इज थिंग्स फंक्शनॅलिटीज वीच वी हॅव डन अ स्मॉल थिंग बट दॅट विल गो अ लॉंग वे इन पुटिंग थिंग्स रायट टू वॉट थिंग्स हॅव गॉन रॉंग मे बी इन द पास्ट. जंकेट काय असे फॉरेन हातून वताले काय फायदो जायनाशिल्लो अशें तरेची क्रिटिसिजम ना. हांव फायदो जायनाशिल्लो म्हणनाशिल्लो. कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्स शूड लायन इन टू बिझनेस फॉर द स्टेट. एक्झॅक्टली. जरी सरकार समज आमी धंद्यान नासले, we need to facilitate our business fraternity. So G2B आमी समज म्हणटा, we should be able to anchor and service our people who are coming as business holders to participate in this event. So तांचो ट्रेड फुडें गेलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली इट कॉन्ट्रिब्यूट्स बॅक टू द गव्हर्मेंट ओनली. सो आतां तुमी खंयचे अशे नवे डेस्टिनेशन्स अशे पळोवपाक सोदतात? आमी पयलें म्हणल्यार लेगसी मार्केट्स आमी चालूच दवरच्यो पडटा. लेगसी मार्केटान 2 चेंजीस करपा जाय. इज वन, the connectivity needs to be better. Second, UK, Russia, Germany are legacy markets. इतले वर्सा टुरिस्ट येत असतात. पूण थंय आतां कितें जालां, क्वालिटी रशियन्स, द वॉर जाला,
खंय वचपाक लागले. रिपोर्ट से दॅट दे आर गोइंग टू दुबय इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. ओवर स्पेंडिंग मनी. रशियन्स आर कमिंग टू गोवा ऑल्सो. सो आम्ही तो कसो आम्ही हाऊ डू वी एनालाइज. सो ताज्या खातीर डेटा एनालिटिक्स बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी वी हॅव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट understanding legacy markets like Russia, Germany and UK. At the same time studying the new emerging markets which are received as reports for CAPAs or civil aviation where they share reports who are the good outbound tourists who can travel. कोविडच्या मागीर people have started traveling long haul. पहिले कितें आशिल्लें हांव 4 वरां ट्रॅव्हल करतालो 6 वरां. आतां people are ready to travel 14 hours if there is a destination to see. And today we need to explore. As USA आसा, UAE is a big market. Countries like Portugal have lot of outbound going in different areas. Germany is there. असे कितलेशेच countries आसा which can be good for us to take and learn and get these people to the country and to our state. Challenge is the connectivity. And ताज्या खातीर आतां after the assembly along with the chief minister we propose meeting the civil aviation minister, home minister, sorting out certain issues. तो डिजिटल नोमॅडाचो विजा आसूं, हांवें जशें म्हणलां हू इज अ हाय स्पेंडींग इनकम ग्रुपांतलो एक क्रिएटीव स्पेसांतलो मनीस हू कम्स एंड स्पेंड्स टायम हियर ऑन अ लॉंग हॉल. ना जाल्यार नॉर्मल नवे इमर्जिंग मार्केट्साक आमकां नवो एअरपोर्ट मोपा वास्कोचे आमी आसा तशेंच दवरून ती ट्रॅफिक न कमी जाता. इंटरनॅशनल नवे आमी तयार कशे करचे, हांगा आमी जे मिटिंग्यो घेतल्यो त्यो कन्वर्जन कश्यो करच्यो. आज एमिरेट्स, फ्लाय दुबय, टॅप पोर्चुगल, Etihad, all are ready today. Qatar to start their operations from Goa. आमकां समज point of call म्हणून मेळ्ळो जाल्यार the people coming into Goa we can ensure that we are touching the out markets of Europe and other where we are talking about emerging markets. Connectivity जशी वाढली automatically tourist inflow of that quality comes in. That is what we are moving on. आमी सदांच विचार करता आसतना टुरिजम जेन्ना वाडप तेन्ना फॉरेन कंट्रीज धरतात. पूण अशें तुका दिसना की आतां फॉरेना परस इंडियन टुरिस्ट चड येवपाक लागले गोंयांत आनी चड स्पेंडूय करतात. सो आमचें जे पळय कितें ओरिएंटेशन किंवा दिशा आसा ती बदलपाची गरज आसा. प्रायम मिनिस्टरान एक बरें केलां, देखो अपना देश. तातूंत एवरी स्टेट्स हॅव स्टार्टेड मुवींग ऑन द टुरिजम होल्ड. सो डॉमेस्टीक टुरिस्ट आर द पीपल वी आर हू आर स्पेंडर्स. Within the available horizon that we have or the scope we have, but we have lot of markets which are high spending tourists who want to travel. They वचूंक सोदता to a destination like Goa. They may want the beach, they may want spirituality, they may want wellness, they may want eco hinterlands, they may want adventure, they may want so many things. We have it. If we put it together, आता आमी पळय homestay policy काडली, caravan policy काडली, hinterlandak boost दिलो. आता all these policies, other than empowering the women and the other things around them in the ecosystem, very importantly we are come with a new thought which will promote hinterland tourism or ecotourism. ह्यो योजना जेन्ना त्या मनशाक मेळटा तो मनीस जो पावंडान डॉलरान जोडटा तो खंय ना खंय मोडटा. International tourists जेन्ना they seek to come to Goa, we want that sect of international tourists who can come here and spend. Classy tourist. Kerala story is a very important learning. Kerala आणि राजस्थान दोन्ही दिसता. I will take Kerala. अमिताभ कांता सारकेलो एक मनीस वता चेक करता टुरिजमाचें पूर्ण पोटेन्शियल पळयता आणि he realizes that there is a way we can change and over a time he changes quantity to quality and today you have quantity with quality coming there. आमची आज क्वांटिटी आसा, क्वालिटी कमी आसा. वी नीड टू फर्स्ट गेट इन टू क्वालिटी स्पेस. म्हणून एवरी टाइम आय कीप सेइंग गोवा बियॉन्ड बीचीस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. दिस इज नॉट फॉर ओवरनाइट टुमॉरो नाइट. वी हॅव टू बिल्ड इट अप. प्लॅन जो पळय तुमी केला मास्टर प्लॅन तातूंत भितर हे हाजेर भर दिला. आम्ही KPMG वॉज अ पर्सन टेकन एज अ कन्सल्टंट इन 2016 फॉर अ पिरियड ऑफ 10 years. तेच तो म्हजो प्रश्न तोय आशिल्लो की टुरिजम मास्टर 7 कोटी दिल्यात आणि फाटल्या वेळार ग्लॅन टिक्लोन असेंब्लीनच आरोप केल्लो की ताणी फक्त कट पेस्ट जॉब केला आणि ह्याही असेंब्लीत ताजेर चर्चा जाली. I would put it this way. I wouldn't agree everything. My opinion may be little different. Important आसा की ताका हाडिल्लो कित्याक. We had bought him for very clearly making the tourism master plan, tourism policy, and enact that policy where Goa Tourism Board had to be formed as a recommendatory board and ताजे बरोबर empowered committees. वो पूर्ण ताणी जे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करून आशिल्ले ताणी पूर्ण तरेन घेतलो. मास्टर प्लॅनान जेन्ना तो दिता सरकाराची जबाबदारी असता ते ड्रायव्ह करून घेवपाक. आय कॅन से टुडे दॅट वी हॅव स्टार्टेड ड्रायव्हिंग अँड पोस्ट कोविड वी आर रिव्ह्यूइंग द होल मास्टर प्लॅन. कित्याक वॉट एवर दे हॅव गिवन म्हणजे ते ताणी आमकां दिल्लें ताटार आमी खावकूच जाय अशें ना. थोडे पदार्थ अशे आसता जे आमी समज दवरले सुद्दां कोण टुरिस्ट येवन खावचो ना.
म्हणजे एक्झाम्पल ताच्या खातीर वी हॅव स्टार्टेड आस्किंग देम टू चेंज द नॅरेटिव्ह, चेंज द स्टोरी. आज आम्ही नेट जिओ सारकेल्या कडेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्युमेंटरी फॉर गोवा, वी आर टॉकिंग अबाउट कमिंग इन प्रिंट, वी आर कमिंग इन डिजिटल मिडियम, वी आर कमिंग इन वेरियस फोरम्स. आणि इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें ताका इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुवें आतां दिल्ले फाटले वेळार. सो ना इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें फेस्टिविटीज जावं बाकीच्यो जावं वी हॅव टू शोकेस. हाका सगळ्याक एक प्लॅन जाय आनी ताजे बरोबर कन्सल्टंट जाय पडटा. कन्सल्टंटाचो रोल डिफायन जालो आनी स्कोप डिफायन जालो, ताजे कडल्यान तें काम करून घेवचें पडटा. तें आमी सुरू केलां. पूण रोहन बाब फाटल्या जो पळय मास्टर प्लॅन जाणें तयार केलो ताका 7 कोटी दिले, आरोप जालो ताणें कट पेस्ट केलो, आतां कन्सल्टंट नेमप. सो अगेन परत पयशे मोडप जालो. 7 कोटी आनी कोणाक दिवना. KPMG who won the tender, it was a global tender. Deloitte जावं बाकीचे कंपनीज had participated then. KPMG won the award. तातूंत तांचे जे टेंडर टर्म्स एंड कंडिशन्स आशिल्ले आनी मॉड्युला प्रमाणे तांकां पेमेंट जाय आशिल्लो तो तांकां केला आनी कोणाक करूना. KPMG has been paid over the years. I think 5.49 or 5.94 crores is what they have been paid. Other than that, पॉलिसी तांणी तयार केली. पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोवा टुरिझम बोर्ड हो सुरवात जालो, विच इज अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. इम्पॉर्टंट कितें आसा, एक दिशा दाखोवची पडटा आनी सरकारान ती एडअप करून फुडें व्हरची पडटा. KPMG जी खंय कमतरता आसा ती आमी दाखोवन तांकां ऑलरेडी सांगला की वॉट वी नीड. फॉर एक्झाम्पल दी गेव अ कोवीड रिपोर्ट. आज जो चर्चेक असेंब्लीन आयिल्लो कोवीड रिपोर्टाक ताका विचारतकर तो म्हणलो वी हॅड डन अ रिफरल रिपोर्ट. You cannot submit a referral report to the government when you talk about illegalities or when you're talking about, you can give a approximation. You cannot tell us की 578 म्हणजे तू सांगता कोण तरी 578 मागीर तुका विचारता का तू म्हणटा इट वॉज अ सॅम्पल सर्वे, तशें जावंक शकना. सो ताजे खातीर तांकां शोकस काडली की बाबा तुमी टॉकिंग टू द गव्हर्मेंट इन ब्लॅक अँड व्हाईट, वेदर यू हॅव चार्ज मी फॉर द रिपोर्ट और नॉट चार्ज, प्रो बोनो केला पर आसा, पूण रिपोर्ट इज गिवन टू द गव्हर्मेंट. द चीफ मिनिस्टर लॉन्च इट. तो लॉन्च करतकर खंयचोय सरकार आसूं न्ही, फुडल्या सरकाराची जबाबदारी आसता ती पळोवपाक तुटी. सो इम्पॉर्टंट आसा की दे नीड टू डू सम करेक्टिवनेस विच वी हॅव ऑलरेडी. सो विदिन द सेम मनी दे विल डू द करेक्टिवनेस. या विदिन द सेम मनी. नो मोर मनी पेड टू KPMG. KPMG पे केल्ले तातूंतल्यान तांचे कितें करून घेवपा जाय तें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. वी नीड टू एन्श्युअर दॅट जो आमी प्लॅन घेवन फुडें वता दे आर एबल टू डू द बॅकअप. सो सगळे पॉलिसी मेकिंग, ऑल डॉक्युमेंटेशन, ऑल थिंग्स टू बी क्रिएटेड, दे आर द पीपल हू आर हॅव्हिंग देअर ऑफिस टू सपोर्ट टुरिझम डिपार्टमेंट इन क्रिएटिंग दिस. रोहन बाब, आता आमचे कडेन एक मल्टिपल ऑफिसीस आसता पळय. एक टुरिझम आसा, एक कॉर्पोरेशन आसा, गोवा गव्हर्मेंट म्हणून आसा, आनी एक प्रायवेट सॅक्टर आसा. आतां प्रायवेट सॅक्टर हो खरो रोल प्ले करता टुरिझमा खातीर. सो जेन्ना अशे तरेचे मास्टर प्लॅन तयार करपाक जालो, प्रायवेट सॅक्टरा कडेन तुमी कन्सल्टेशन करतात की बाबा तुमकां कितें जाय, वॉट आर युअर डिफिकल्टीज, आनी आमकां फुडें कशें वचप. आफ्टर कमिंग एज अ टुरिझम मिनिस्टर, गोवा टुरिझम बोर्डान जंय मुख्यमंत्री चेअरमॅन आणि हांव को चेअरमॅन, आमी तातूंत 50% आर फ्रॉम इंडस्ट्री, 50% इज फ्रॉम गव्हर्मेंट. दिस इज द ओनली बोर्ड इन द कंट्री वीच इज कम विथ 50% फ्रॉम द इंडस्ट्री. नाल्यार चडशे गव्हर्मेंटूच असतात. आणि तांचे सजेशन घेऊनच वी आर डुईंग एवरीथिंग. वी आर सगळेच चर्चेक आसता टॉपिक. तातूंत 4 एम्पावर्ड कमिटी. एक एम्पावर्ड कमिटी न्यू टुरिझम सर्विसीस, म्हणजे आमी हॉप ऑन हॉप ऑफ बसीस हाडटले, रो सर्वीस हाडटले, पॅसेंजर बोट्स हाडटले, क्रूज टुरिझम आपयतले, एम्फिबियन हाडटले. हे डिस्कस करपाक इंडस्ट्री बरोबर डिस्कस करता आमी. पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी खातीर एक एम्पावर्ड कमिटी आसा. एवरी लेजिस्लेशन पॉलिसी इज डिस्कस्ड विथ द इंडस्ट्री एंड द स्टेक होल्डर्स. तिसरी आसा इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवंक सोदता, कित्या खातीर काडटा, कितें आसा ताच्या फाटल्यान, तोय तांचे कडेन डिस्कस जाता. आनी खूब म्हत्वाचो म्हणल्यार मार्केटींग आनी PR, चवथो एम्पावर्ड कमिटी, जातूंतल्यान तांचे बरोबर चर्चेक जाता आमी की रोड शो केले जाल्यार खंय करपाचे, कित्याक करपाचे, हाजेर भरपूर चर्चा जाता. एक्झिबिशन जालें डॉमेस्टीक खंय करपाची, इंटरनॅशनल खंय करपाची. फॉर एक्झाम्पल हांवें WTM लंडन आनी ITB बर्लिन आर बिझनेस टू बिझनेस. आमचो चड रोल ना, वी आर फॅसिलिटेटर्स देर. सो तांकां व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आनी पयल्या मिटिंगेन आमी तें एप्रूव केलें ना, गव्हर्मेंटान एप्रूव केलें ना. वी टोल्ड द ट्रेड दॅट यू हॅव टू बी प्रेझेंट देर. वी कॅनॉट जस्ट डू द शो बिकॉज इट शूड बी अ शो टू बी डन. तुम्ही तुमच्या प्रेझेन्स कन्फर्म करा, देन वी विल डू इट. नेक्स्ट मिटिंग दे सेड वी आर पार्टिसिपेटिंग. तांच्या पार्टिसिपेशना प्रमाणे वी हॅव गॉन अहेड विथ दोज शोज. सो एव्हरीवेअर वी हॅव बीन डेलिब्रेटिंग, डिस्कसिंग, डिबेटिंग अँड फायंडिंग अ सोल्युशन. एंड ऑफ द डे आमी कितले वर्टिकल उलयले सरकार म्हणून, दे आर द ड्रायव्हर्स, वी आर नॉट द ड्रायव्हर्स. कारण तांचे सगळ्यांत एक क्रिटिसिजम आसता की सरकार एकतर्फी वता. आमकां जो पळय कन्सल्टेशनान भाग घेवपाक जाय, कारण मेन प्लेयर्स आमी अशे तरेचे. आतां पयर आमचो रोड शो चालू जाला, जर्मनी गेल्या, हॅम्बर्ग आनी एक 8 दिसांचो. गव्हर्मेंटाचो एक मनीस आनी तांचो इंडस्ट्रीचो एक मनीस आमी धाडला.
यू ऑल नाव दिस टाइम डू इट विथ द गव्हर्नमेंट म्हणून. एक्झॅक्टली. सो इट शुडंट बी दॅट एवरी टाइम गव्हर्नमेंट माहिती आम्ही वता ट्रिपी मारता तसं जावंक जायना. एव्हरीथिंग शुड ट्रान्सलेट. सो दिस टाइम वॉट वी हॅव डन गव्हर्नमेंटाच्या बरोबर आता मंत्री वचना अशें म्हणून आयकलां हांवें. खंय आता टुरिझम मंत्री प्लॅन कारण हाजे पयलीं मंत्री फॅमिलीसह वताले अशे आरोप जातात. आठ इव्हेंट जाले एक्झिबिशन जाली. हय. I have gone only to 2 locations, Portugal आणि दुबय, where I knew things had to be materialized. Yes. बर्लिन जाले बाकी जाले करूना. पूण ह्या वर्साक जे आमकां इम्पॉर्टंट आसा थंय वचपाची जी म्हजी गरज आसा थंय हांव वतलो. कित्याक वी नीड टू हॅव कन्वर्जन्स ऑफ आवर थॉट्स. आमी नाल्यार हांगा गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हटल्यार थंय बिचूच तांकां दिश्टी पडटले. आमी हांगा स्पिरिच्युअल उलयतले तांकां खबरूच ना. आमी वेलनेस उलयतले तांकां खबरूच ना अशें जावंक शकना. आनी ताज्या खातीर गव्हर्मेंट इंटरव्हेन्शन विथ द इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट वीच वी वील ड्रायव्ह प्रॉपरली. तुम्ही वेगळो PR एजन्सी अपॉयंट करपाक ताकाय लागून वाद जाला. सो तुमचे कडेन डिपार्टमेंट्स आहात न्ही वेगवेगळी. स्वता टुरिझमाचो बोर्ड आसा. नवे आनी PR कित्याक? आमी आज PR वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड PR इज टू प्रमोट अँड अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू गेट अँड पोजिशन अवर सेल्स. तातूंत आज सकाळी एसेंब्लीन आमी पूर्ण स्कोप कित्याक वाचलो. आमची एम्पॅनल एजन्सी जी आसता तिजो टू कॅरी आउट द स्कोप ऑफ वर्क एट सायट अँड रन दॅट पर्टिक्युलर थिंग. PR एजन्सी इज टू प्रमोट द डेस्टिनेशन. गोंया आज एज अ डेस्टिनेशन समज जालें जाल्यार आमकां आज डिजिटल मिडियम आसा, प्रिंट मिडिया आसा, बाकीचे माध्यम आसा. खंय वचपाचें, कित्याक वचपाचें, कितें करपाचें, खंय आमी प्रिंट दिवपाचो, खंय दिवपाचो न्हय. आमचेर जेन्ना एटॅक जाता आतां पयर इंस्टाग्राम पोस्ट आयले. Exactly. When that attack came, it had to be spoken to and it had to be addressed. That was the role of a PR agency. And ताज्या खातीर PR agency is very important to come and position the state in the way it is. हांवें आतां गोवा बियॉन्ड बिचीस परत कित्याक म्हणटा. It has to drive in the tourist and the locals. इनफॅक्ट हो आतां व्यू पॉयंट सगळे एक्सप्रेस करपाक लागल्यात की लोक परत बिचार कितें येवप दुसरे बिचाचेर स्ट्रेसी येता. जेन्ना चर्चेक वता भायर तेन्ना चर्चा चालू जाता. कोण तरी कोण म्हणटा आतां गोंय सरकार गोवा बियॉन्ड बिचीस उलोवंक लागला, आमच्या गांवाचे उलोवंक लागला, रुरल टुरिझमाचे उलोवंक लागला. आमची होमस्टे पॉलिसी इज नॉट फॉर सिटीज. होमस्टे पॉलिसी इज ड्रिवन ओनली फॉर रुरल टुरिझम. सो इट्स व्हेरी फोकस टू वॉट वी आर डुईंग. सो ही PR एजन्सी अशे तरेचो व्यू पॉयंट किंवा तुमचे नव्या दिशा भायर दाखोवपाक शकता. PR agency will start positioning and telling how we are, where we are and how we plan going to various forms of media. आणि दॅट इज व्हेरी डिफरंट. आतां आमी ITक सुद्दां PR एजन्सी घेतल्या. कित्याक आमी क्रिएटीव स्पेसान येतले जाल्यार पीपल हॅव टू अंडरस्टँड की दीस प्लेस इज नॉट ओनली फॉर प्लेजर. यू कॅन डू बिजनेस विथ प्लेजर. हाऊ डू वी शो टेक्नॉलॉजी स्पेस ऑर अ स्पेस फॉर नॉलेज हब एज गोवा is how we need to drive it. And ताज्या खातीर you'll have a PR company for IT also driving it. Another PR company for tourism also driving it. आणि आमी हे बारीक बारीक विशय घेवन बसल्या पळय जग खंय पावला ते पळोवंक जाय. म्हणून टुडे आय गिव अ एक्झाम्पल ऑफ सावदी. तुम्ही मुद्दम सावदीच्या वेबसायटीर वचात आनी सावदी वचून रेड सी प्रोजेक्ट पळयात, नाओमी म्हणून ताचो जागो आसा तो पळयात. जी कंट्री व्हेरी कन्झर्वेटीव आशिल्ली तांकांय खबर आसा की ऑयल इज नॉट द फ्युचर अँड दे नीड टू चेंज. दे हॅव स्टार्टेड मुवींग टुवर्ड्स टुरिझम. पयर इकॉनॉमिक टायम्स अवॉर्ड आशिल्लो. हू वॉज द स्पॉन्सर? सावदी. एवरीवेअर दे आर बींग सीन. आतां ते सावदी दिश्टी पडटकर जे तुका दोळ्यान दिश्टी पडटा इज अ परसेप्शन यू क्रिएट एंड एंग्जायटी इज देर टू ट्रॅव्हल. नाव दे आर वॉन्टिंग टू अट्रॅक्ट टुरिस्ट. पयलीं तूं सावदी वतलो केन्ना चिंतलो आशिल्लो. आज तूं म्हणटा सावदी कितें तरी येता पळोवया. एंड दीस इज हाव एवरी डेस्टिनेशन इज बींग क्रिएटेड. कितलेय प्रचार केलो कितलेय नेमली तूं सावदी कडल्यान आतां गोंय यो. गोंयच्यान आमकां मोपा एअरपोर्ट आयलो. मोपाच्या कुशीक आमकां महाराष्ट्रा लागता बॉर्डर. As that coastal belt is started growing, it is good for the country, it is good for every state has to grow. But आमी आज समज रेग्युलेशनान सारकें ना. वॉटर स्पोर्ट्स जावं, टॅक्सी जावं, नाल्यार शेक बिझनेस जावं, आमी आमचे सर्विसीस सारके जाग्यार घालना आनी वी डोंट नो वेर वी आर गोईंग जाल्यार हांवें सगळें आमच्या स्टेक होल्डरांक एकूच सांगलां आमी कितें आज उलयता तें तुमच्या हिताक उलयता. भायलो दिल्लीवालो येतलो हांगा येतलो कोण ना. हें तुमचेर प्रेशर तुमचे ट्रेडिशनल गोंयकारूच ते ट्रेडिशनल ना. ट्रेडिशनल बिझनेसीस ट्रेडिशनल गोंयकारूच चलयतले. कोण भायले येवचे ना. पूण तुमी बरें चलयात, सारकें चलयात. वी आर देयर टू सपोर्ट. ना पूण हें आमी जेन्ना उलयतात ते प्रत्यक्ष कृतीन येना. आतां फाटलीं कितलींशीं वर्सां पळयतात शेक ताजेर रेग्युलेशन येतलें म्हणटात येना. ड्रग्स मेन सगळे बिचाचेर सगळे जग जाणा की ड्रग्स खपतात. तातूंत रुलींग पार्टी इनवॉल्ड अशे तरेचे आरोप जातात जेन्ना रुलींग जे रुलींग आसतात तेन्ना. कारण तातूंत येदो व्हडलो पयसो आसा. सो हें सगळें पळय जें कितें गैरवेव्हार किंवा माल प्रॅक्टीस जी पळय आहा ती टुरिझमाक एक वायट थप्पय लायता. प्रॉब्लेम कितें जाता सगळें कितें नॅरेटीव धरलो जाल्यार इट कम्स बॅक टू टुरिझम. एक्झॅक्टली. आय हॅव बीन व्हेरी क्लियरली ड्रायव्हिंग द टाउट्स
Yes. Illegal touts हातूंतल्यान भायर सरपाक जाय is a drive I have taken on day one when I sat on the chair. Yes. Illegal touts only don't do illegalities on the beach. They are involved in doing linking you to the dance bar. They are involved in linking you to prostitution. They are involved in linking you to drugs. Yes. So what means strongly मुख्यमंत्र्याकडे घेऊन we have made it a drive to ensure this is clean stuff. Yes. And I will ताजे खातीर ensure तुमकां हॉटेलाचेर कंट्रोल दवरची पडटलो तांचे सगळे. हॉटेलाचें लिस्टिंग जावचें पडटलें सगळे. तुमकां सबंद टुरिझम इवन आज आम्ही टुरिझम सेक्युरिटी फोर्स मुख्यमंत्र्यान प्रॉमिस केला ह्या सिजनाक कमी पडचे ना फाटल्या सिजनाक कमी पडिल्ल्याक आमकां पूर्ण तरेन आमकां जाय तशे रेग्युलेशन्स हाडूंक मेळूं ना ऑन द बीच सो वी हॅव आवर ओन आतां 1000 कॉन्स्टेबल भायर सरले की वी विल हॅव मोर स्टाफ सो गव्हर्मेंट बींग अ कंटिन्युअस प्रोसेस इट कॅन बी अ 100% थिंग ऑल द वे वयर सकयल आसतलेंच इंटेंशन क्लियर असलें आणि एडमिनिस्ट्रेशन डावन द लायन नोज वॉट द मिनिस्टर और वॉट द चीफ मिनिस्टर इज थिंकिंग आय थिंक थिंग्स रोहन बाब तुमचो यू हॅव स्पेंड सम 190 crores इन लास्ट 4 and 5 years ऑन द बीच सेफ्टी तरी आसतना लोक मरपाचें प्रमाण कमी जायना No, I differ on that figure. Okay. Beach cleaning for 5 years from 2019 to 2023. 22 तांकां टोटल 3 वर्सांचो प्लस एक्सटेंडेबल टू 2 years सो 5 years बीच क्लिनिंगचो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो वर्साक रफली अबाउट 11 कोटी आशिल्ले सो इन 3 years they must have been paid around 34 crores. Another 2 years they will be paid maybe another 20 crores. These 54-55 crores involves all beach cleaning activities including labor बाकी सगळे involved which is very clearly and the billing also जंय ताजें जायना थंय ताका कॅन्सल करचें पडटा आतां आमी बीच मॅनेजमेंट जी पॉलिसी हाडटा तातूंत एखादी डायरेक्टिव्ज वायज यू मायट हॅव अ स्लायट इन्क्रीज इन द कॉन्ट्रॅक्ट रेट्स बट इम्पॉर्टंटली वी विल ऑल्सो कॅटर टू एरियाज वेर रिफरन्सीस आर गिवन बाय कोस्टल एमएलएज डेड एंड जायना म्हणजे पंचायत म्हणटा आपलो जागो न्ही आमी म्हणटा आमचो जागो न्ही ती कोणाचीच एरिया ना म्हणून एंट्रन्स टू द बीच इज लिटर्ड वी आर सेड वी विल टेक एडिशनल ऑल दीस थिंग्स एंड एन्श्युअर दॅट द एक्सेस एवरीथिंग इज क्लीन सो मनीस जो पर्यटक येता ताका ते एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय जंय ताका दिसपाक जाय गोंया येतकर ही इज कम टू अ डेस्टिनेशन ही हॅज टू कम अगेन अगेन रोहन बाब तुमी म्हणटात हिंटरलँडान वचत टुरिस्ट बिचा वयल्यान जेन्ना हिंटरलँडान वता तेन्ना धबधब्याचेर बुडटा सो दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम आनी ताजे कडेन हांव तशें लक्ष दिलें ना जेन्ना हिंटरलँड टुरिजम आमी प्रमोट करतात आमकां 2 संवय जाल्या सरकार सगळ्याच्या हातून आसप ही संवय जाल्या की बोट दाखप सरकाराचेर सारकें सोरो मारतलो तो उडी मारतलो तो बुडटलो तो इरिस्पॉन्सिबल वागतलो तो केरलेस वागतलो तो आनी मरतकर मागीर सरकार बुडले म्हणून येतात आज पयर आनी अशी केस जाली एक बरो मनीस दुसऱ्याक वाचोवपाक भायर पडलो म्हापशेचो दिस इज अ रिग्रेटफुल थिंग बिकॉज वी लॉस्ट वन ऑफ आवर गुड ह्युमन्स टू सेव अ लायफ ऑफ समबडी हू वॉज ड्रावनिंग आता ताज्या खातीर एक म्हणल्यार कितें पयलीं आमी हांव सदांच म्हणटा सस्टेनेबल टुरिझम रिस्पॉन्सिबल टुरिझम इरिस्पॉन्सिबल टुरिझम विल ऑलवेज लीड टू दिस टायप ऑफ थिंग्स आता विश्वजितान ऑलरेडी ना विश्वजितान वॉटरफॉल्साचे ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज रिटन टू अस दे हॅव आस्क्ड फॉर अबाउट 36 लायफगार्ड्स and we have ensured that 36 lifeguards are already getting positioned in the waterfalls where they have asked to be positioned. पण हातूंत भितर एक बरी सजेशन करून दिसता केरळात जे धबधबे आनी बरे धबधबे सुंदर दवरिल्ले आसतात लीप आनी कंट्रोल ते सगळे लोकल लोक मॅनेज करतात थंयची लोकल एक कमिटी आसतात आनी बायलोय आसतात आनी त्यो लोकांक अमके तरेन वागप ना हाजें इन्स्ट्रक्शन दितात आनी ते पयशे घेतात आतां सगळ्याच जाग्यांचेर आमकां तेंच करचें पडटलें एक्झॅक्टली sometimes when you're giving all the amenities you need to ensure they are guarded also ही चर्चा ऑलरेडी मुख्यमंत्र्याकडे चालू आसा आय थिंक वन्स वी कम विथ अ डिसिजन यू विल नो वॉट वी व्हेरी नायस आनी हांव तर अशें म्हणन की बिचाचेर वचपाक आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता एनीथींग एंड एवरीथींग इज अ क्वेश्चन मार्क तूं आग्वाद जेलीन वतलो आनी तुका एंट्री फी दिवची पडटा म्हणून तुजो प्रश्न आसता तूं दोनापावल वतलो आनी तुका पार्किंग करची पडटा तुका त्रास जाता नाल्यार बागा त्रास जाता तूं पयशे थंय तूं सगळे आपले गोंयकार टॅग लायता पूण बाकी कडेन जेन्ना तूं तोच मनीस जेन्ना दिल्ली वता तूं कुतुब मिनार पळोवपाकूय तूं पयशे दिता एक्झॅक्टली ताजमहाल पळोवपाकूय पयशे दिता आय एम नॉट कंपेरिंग एवरी वन इज इट्स ओन थिंग्स बट यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दीस एंट्रन्स वीच वी आर बीइंग चार्ज इज व्हेरी नॉमिनल बट इट इज गिविंग यू एक्सेस फॉर वॉट वाय वॉट इज बीइंग गिवन बिहाइंड इट यू हॅव टू अंडरस्टँड बिफोर कमिंग टू हातूंत भितर हांव तर अशें सजेस्ट करान की बिचाचेर वचपाक लोकांक कारण बिचार लोकांनी पळय कोयर केला आमी एक दीस मिरामार बीच क्लीन करपाक ठरयिल्लें वर्तमानपत्राच्या वतीन 1.5 हात भितर घालतकीर ती गुटख्याची पाकिटां प्लास्टीक मेळटात कितले प्लास्टीक पोनो गेला सो हाजेर कितें तरी दंड आसपाक जाय लोकांक टुरिस्टांक हांव म्हणटा लोकल न्ही पूण टुरिस्टांक बिचार वता जाल्यार
थोडो तरी तांकां कितें ते दंड न्ही बट एक कायदे सगळे जाग्यार आसा इनॅक्टिंग द एक्ट्स आर द ओनली चॅलेंज वीच वी हॅव बिकॉज ऑफ रिसोर्सीस इन लिमिटेशन इन रिसोर्सीस मनीस असले जाल्यार फुडलें करूंक मेळटा पूण आमी आतां ट्युरिस्ट वॉर्डन बी जे घाल्या असले विशय तुमकां खूब कमी मेळटले आतां यू विल सी इन मच लेसर प्रोपोर्शन लिटल मोर ट्युनिंग ऑफ एक्ट्स लिटल मोर इन्क्रीज इन फायन्स हांव सदांच म्हणटा पॅट आनी पिंच आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेस चालू केलो कित्याक केलो डॉक्युमेंटेशन देवय तुमी पूण रेजिस्टर जायात रेजिस्टर जायना फायन डब्बलीन पडटली फायन 1 लाखाचेर वेली कित्याक वेली तूं वच रेजिस्टर जा तुजो धंदो चलय रेग्युलेटेड चलय इरेग्युलेटेड चलयता कोणाक खबर ना कितें चल्लां आनी मागीर तूं थंय कोण रावता खबर ना सो टुडे वी हॅव टेकन वन सॉफ्टवेअर लायक टायम वीच इज टेकिंग द डिटेल्स ऑफ द हॉटेल्स ऑफ एवरी कॅटेगरी बॅकवर्ड जे आमी डेटा एनालिटिक्स करून वील बी एबल टू एनालायज इन अ इयर ऑर टू की हाव द टुरिस्ट इज कमिंग वाय इट इज कमिंग इज टायम ऑफ स्टे वॉट इज स्पेंड इन द हॉटेल वॉट इज लुकिंग फॉर एज ग्रुप तरेतरेचे आमकां डेटा मेळटलो सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ भायल्या सायडीच्यान जेन्ना आमी पळयता टॅक्नॉलॉजी एडॅप्टीव वील बी डुईंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आतां AI चॅट बॉक्स येता AI चॅट बॉक्स टुरिजमाचो आयलो की यू विल बी एबल टू टॉक एंड अंडरस्टँड मेक अ लॉट ऑफ इज टू वॉट यू वॉन्ट मार्केट प्लेस येता वॉलेट येता सो लॉट ऑफ टॅक्नॉलॉजी एडॅप्ट जसो तूं करतलो वील ईज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द टुरिस्ट हू इज कमिंग will be able to use flash a card and use all logistics and transport support. रोहन बाबा एक निमाणो प्रश्न विचारता की ब्लीच क्लिनिंग हो एक व्हडलो सदांच एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू जाता सरकार तांकां जवळ 30 कोटी दिता आनी तरी आसतना बिचाचेर कोयर आसता घाण आसता पंचायतीक हायकोर्ट सदां बडी मारीत आसा सो हें कशें मॅनेज करप हांव जाणा हें सोंपें न्ही दोन गजाल्यो आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो फाटलो बीच कॉन्ट्रॅक्ट 8 सकाळीं ते सांजचे 6 हो ताजो टायम ऑफ क्लिनिंग हो म्हजो प्रश्न एक आसा बीच लिटरिंग स्टार्ट्स आफ्टर 6 in the evening and through the shacks. Before 8 in the morning, that shack cleaning should start. So, preferably, timing should be 6 in the morning till 9 at night, which we have put in the new beach management. So, a lot of correctness has been taken to ensure that we are able to put to the new integrated beach management policy. Lifeguarding, how we can use technology, surveillance खातीर कितें जाय पडटा, how we can use surveillance cameras on the beach, how we can increase illumination. A lot of things have been done in the last 1 year. Certain things we are awaiting funds from the center. Certain things we are going through state funds. So म्हाका दिसता येता ती 3-4 वर्सान बीच आसूं although we say Goa beyond beaches we will ensure that facilities at the beach whether from parking toilets ही वर्षाची वर्षा चर्चा चालू आसा फंड सगळे जाग्यार मेळे जाल्यार विल बी एबल टू कंप्लीट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड सेंटर कडल्यान मेळपाची अपेक्षा आसा अंडर वेरियस स्किम्स अंदाज स्वदेश दर्शन 2.0 म्हणून आसा सागरमाला आसा प्रसाद स्कीम आसा मिनी प्रसाद स्कीम आसा द वेरियस स्कीम्स ऑफ द सेंटर all we need to do is ensure that we are able to get and I am actually driving these people so मजा वचप दिल्ली खूबदा जाता just to speed up this type of proposals and get funds for Goa. हांव जाणा की दिस इज अ व्हेरी चॅलेंजींग पोर्टफोलियो सो आमी तुका इल्ले असले प्रश्न विचारतात चडांत चड म्हायती मेळची आनी आमी जाणा की तुका एक ते झील आहा घेवन बसपाचें आनी आमी म्हणलें तशें तुवें ऑपोजिशनान काम केलां सो तुका ती परिस्थिती त्या अर्दान रावन खबर आसा सो आमी तुका बेस्ट ऑफ लक म्हणटात आनी मुद्दम असेंब्ली चालू आसतनाय तुमी आमकां वेळ दिलो आज तुमकां हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.